Ezekiel Devmon-dirachê फुट्टा झोर 47. त्या मनशान म्हाका देवमोंदिराच्या प्रोवेसाच्या dar-vonttea-xim पोत्तून हाडलो. देवमोंदिराचो फुडो udentê वाटेन आसलो तर देवमोंदिराच्या उंबऱ्या-पोंदाक thaun उदकाचो व्हाळ भायर सोदतालो आनी udentê वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देवमोंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या dar-vontteantlean भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरूंक उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय udentê वाटेन आसलोल्या भायल्या dar-vonttea लागीं म्हाका पावयलो. हातान जोग घेवपाचें सूत धरून udentê वाटेन तो गेलो आनी 500 मेत्र ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान वचूंक लायलें. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरीं 500 मेत्र ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान वचूंक लायलें. आतां उदक म्हज्या धोंपराक पावतालें. आनीक 500 मेत्र ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान वचूंक लायलें. हे पावटी उदक म्हज्या पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें आनीक 500 मेत्र मेजून काडले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय न्हू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी खूब झाडां हांवें देखलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक udentê वाटेन व्हांवून जॉर्दानाच्या व्हळा पर्यान आनी जीव नासलोल्या दर्या पर्यान पावता. आनी दर्यांत पावतोच त्या दर्याचें खार उदक गोड कोत्ता. आनी जंय ही नोद पावता थंय जियेतात त्यो हिसपा भायल्यो रचना जिवच उत्तल्यो आनी भरपूर मासली आसतली, कारण हें उदक पावता थंयसर तें भलायकी हाडटा आनी नोद व्हांवता थंयसर सुभां जीव उबजता. तिच्या देगांचेर खारवी आसतले. मासली मारपाचीं झाडां एनगेडी thaun एंगलाय पर्यान विस्तारलोलीं आसतलीं. थंय भुंय मोदल्या समुद्रांत आसा तेच तरेची मासली आसतली. पूण रेबडांचें आनी खाजनांचें उदक शुद्ध आनी गोड जावचें ना, पूण मिठूच दिवंक उपकारतलें. नदीचे आलतोडी आनी पलतोडी सर्व जिनसांचीं फळां दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां सदांच हिरवीं आसतलीं आनी तांकां सदांच फळां पिकतलीं. म्हयन्याच्या म्हयन्यांत तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देवमोंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. पवित्र देशाच्यो शिमो. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हो देश इस्रायलाच्या 12 कुलां मदें तुमी वांटचो आसा. पूण जुजेक 2 वांटे दवरचे. तुमकां एकल्याक फावो तेदो ताचो वांटो मेळटलो, कित्याक तुमच्या पुर्वजांक हांव तो तांकां दितलो म्हूण सोपूत घेवन हांवें सांगलां. आनी आतां हो देश तुमच्यान दायज कशें तुमच्या हातांत पडलो. देशाच्यो शिमो ह्यो जातल्यो. उत्तरेक भुंय मोदल्या समुद्रा thaun हेतलोन नगरा पर्यान वेता तो रस्तो, थंय thaun हामात घाटार पर्यान, थंय thaun जेदाद नगरा पर्यान, थंय thaun बेरोथात आनी शिब्राय नगरां पर्यान. हीं नगरां दमास्क आनी हामात ह्या राज्यांच्या वाठारां मदें पडटात आनी थंय thaun तिकोण नगरा पर्यान हें नगर हवरान राज्याचे शिमेर पडटा. उत्तरेची शीम त्या समुद्रा thaun एनोन नगरा पर्यान udentê वाटेन वेता. ताचे उत्तरेक दमास्कचो वाठार आनी हामाताचो वाठार उरतात. उदेंतीची शीम दखिणे वाटेन वेता, जॉर्दान नोद हवरान आनी दमास्का मदें, तशेंच जिल्याद आनी इस्रायला मदें. जीव नासलोल्या दर्याचे देगेर आसलोल्या तामार नगरा पर्यान शीम जातली.
दक्षिणेची शीम नेगेबाचे वाटेन वेता. तामार नगरा थावन काडेशांत आसलोल्या मेरिबाच्या उदकां पर्यान आनी थंय थावन इजिप्ताचे शीम कुशीक भूंय मोडल्या समुद्रा पर्यान. अस्तोमतेची शीम भूंय मोडल्या समुद्रा थावन उत्तरे वाटेन हामाथच्या घाटा पर्यान वेता. हो देश तुमच्या कुळां मदें वांटून घेतात. तो सदांकाळ तुमचो जातलो. देशाची वांटणी कोत्तात तेन्ना तुमचे मदें जियेतात तीं आनी जांकां हांगा भुरगीं जल्मल्यान त्या परक्यान मनशांकूय जमनीचो वांटो मेळूंक जाय. तांकांय तुमी इस्रायलाची नागरिकां म्हूण लेखूंक जाय. इस्रायलाच्या कुळां मदें तांणीय तुमच्या वांगडा सर्ती काडून जमनीच्यो दायजाचो वांटो घेवंक जाय. ह्या परक्यांक जंय तीं त्या इस्रायलाच्या कुळां मदें जियेतात थंय तुमच्या वांगडा तांचें दायज दिवंक जाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें.